काही दीस फाटीं म्हाका आमचो लोकल MLA मायकल लोबो मेवलेलो त्या दिसा ताका सांगलेलें हांवें आनी दुसरोय लोक आहलो तुवें आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पाड घातलें म्हणून लोकांक उतरां सांगलां ताका हांवें कित्याक कालामुट्टान जर म्हापसा वयशी दोनूय सायडीक तुका कन्स्ट्रक्शन दिसता आदी गोंयांत मोदक बरी शेतां दिसतालीं आनी कोण गोंयचो कोणूच दिसना तो म्हाका सांगतालो की आपण गोंयकारांक दिलेलें म्हणून बांदपाक इल्लीगल हांवें म्हणलें गोंयकारांक दिलेलें भायले कशें पावले थिंगा भायल्यांक दिलेलें मोडून घालपाचें तुमी हांव म्हणटा कितें आमचो गोंयकार जर इल्लीगल कितें करता जाल्यार कितल्योच ऑथॉरिटी येता आनी हाडायता तांकां कितलींच लायसन्सां मागता कितलें मागता पूण हे सगळे भायले दिसता आनी पयलीं शॉपां म्हणून कोण स्क्रॅप यार्ड्स आनी कितें तूं पार्रा पळय आरपोरा पळय नागवा पळय आख्खें इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन जालां दोनूय सायडीक रस्त्याक पूण दुखीची खबर ती गोंयकार कोणूच दिसना थिंगा इल्लीगल केली खबर गोंयकार जर दिसले जाल्यार आमकां खंयशें दिसपाचें बाबा गोंयकारान कितें केलां म्हणून सगळे भायले सो म्हाका जर फाटलीं 10 वर्सां जे मेरेन BJP हांगा आहा तितून आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सारकेंच निसंडून घाला तूं बागान वचून पळयशी तूं बेलगांव पावलेल्या भशेन दिसता बागान तूं कार पार्क केला पळय तो बेलगांव पावलो कसो दिसता आनी हांगा कालांगूटसान म्हापसा वयशी तूं गोंय आहा कसो दिसत ना तुका ती सगळी एंटीक शॉपां आनी ग्लासाची शॉपां सगळी गोंयकार दिसना तुका हिंदूर हिंच्या शॉपांनी